to take up the issue with the right authority. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड इश्यू तुमकां म्हणजे हो विशय गेल्या कित्येक वर्सां लागता ऑलमोस्ट आता 2 वर्सां जाली. आम्ही सिन्सियरली त्यांच्याकडे एफर्ट केलो तांकां खबर आहा लिविंग असायड पॉलिटिकल हे मुवमेंट सगळे आनी कोणी कितें केलें अजूनय तांकां हांव सांगतालो की हांव तुमकां सीएमा कडेन मेळोन त्या कंपनीचे डायरेक्टर्स कोण आहा तांकां हाडून तुमचे कडेन मेळोवपाचो प्रयत्न करता. लास्ट सीएमान तांकां सांगलेलें आनी त्या प्रमाणे ते एक फावटी येयल्ले तेन्ना एक सॅलरी तांकां जाल्ली आनी ते जवळ जवळ गेल्या गणपतीच्या टायमार चवथी टायमार आता परत 1 वर्ष जालें. आयज 2 सेपरेट ग्रुपान तांकां तेंचे ऑफिसर्स आयज मेळ्ळे. काल हांव सीएमा कडेन तेंचे सगळे वर्कर्सांक घेवन गेलो. दोगांनी आपली बाजू मांडल्या आनी सीएमान तांकां एश्युरन्स दिला एमपीडी चेअरमॅन कंपनीचे सगळे म्हणजे वेस्टर्न इंडियाचे सगळे कोण हे आहा ते तांकां सगळ्यांक आनी सगळे स्टेक होल्डर्स तांकां जॉयंटली एक मिटींग घेवपाची जबाबदारी घेतला. इम्पॉसिबलशें दिसता कारण ती जी कंपनी आहा ती कंपनी ऑलमोस्ट झुकलेली आहा काबार जाल्ली आहा. पण तेतूनसून त्या रायटाक कितें विकपाचे तयारीन आहा ते करून वर्कर्सांचे पयलीं सेटलमेंट जावचे ह्या उद्देशान खंय सीएमाचे प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाजो तांकां सगळ्यांक सपोर्ट आहा. आमी ट्राय करता आतां शेवटी कितें जातलें तें कांय एश्युरन्स हांव दिवंक शकना पण प्रयत्न आमचे 100% जाता. आनी सगळे सुटावे जाल्यार तर एकदम बरें जातलें कित्याक सगळे त्रासान आहा.